जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 16 वळी 1 ते 30 आनी 3. तुमचो भावार्थ डोंडोळ ना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ती तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतली. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जीं कोण तुमकां जिवेशी मारतात तीं आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण समजतलीं आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून तीं अशीं करतलीं. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलोल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. हांव तुमच्या सांगाता आसलो देखून सुरवातेक थावन हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगूंक नासल्यो. पवित्र आत्म्याचें काम. पूण आतां हांव म्हाका पाठयलां ताचेशी वेतां. तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारिना. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात देखून तुमचीं काळजां खोंतीन भरल्यांत. तरी आसता हांव तुमकां सोत सांगतां. हांव गेलो जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जायन जाल्यार शारुती तुमचे थंय येवचो ना. पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना पातो कोणें केला, देवाक मानता तें कोणें केलां आनी देवाचो निर्णय कोण हें सगोट दाखोवन तो संवसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो. कोणें पातो केला तें दाखयतलो कित्याक ताणें म्हजेर भावार्थ दवरलो ना. कोणें देवाक मानता तें केलां तें दाखयतलो कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचें नात. देवाचो निर्णय कोण तो दाखयतलो कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान खास्तीचें फर्मोण मारलें. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. देवा संबंदी सोद उगडापे करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना. पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. खोंत आनी संतोश. थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात. ताच्या शिश्यांतले कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें. तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात आनी हांव बापाशी वेतां हें तो आमकां म्हणटा तें कितें. तर तें म्हणटालें तो थोडो वेळ म्हणटा तें कितें. तो सांगता तें आमकां समजना. ते आपणा कडेन विचारूंक करताले म्हूण जाणो जावन जेजून म्हणलें थोड्याच वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका नव्यान पळयतल्यात अशें हांवें म्हणलें. ताचो अर्थ तुमी एकामेका कडेन विचारतात. हांव तुमकां सोत सांगतां तुमी रडतल्यात आनी पिरगोतल्यात पूण संवसार खुशाल बरी जातलो. तुमी खोंती बऱ्योच जातल्यात पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोरसूज जावच्या वेळार आपलो ओगोत पावलो म्हूण खोंती बरी जाता. पूण भुरग्याक जल्म दितोच संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हूण संतोसून तिका आनीक खोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां खोंत जाल्या पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचें काळीज खुशाल बरी जातलें आनी तुमची खुशालकाय कोणूच तुमचे थावन काडून व्हरचो ना. तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचें नात. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो.
अजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवान कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगळें हांवें तुमकां वापारिनी सांगलां. पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वापारिनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापी उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यात आनी तुमच्या खातीर हांव बापा लागीं मागतलों म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप खाशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवांत उबजलां म्हूण तुमी भावार्थ धरला. हांव बापासून उबजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां हांव संवसार सोडटां आनी बापाशी वेतां. ताच्या शिसांनी म्हणलें, आतां की तूं उगडापी उलयताय आनी कसलीच वापार वापरिनाय. तूं सगळें जाणय म्हूण आतां आमकां कळ्ळें आनी कोणें कितेंच विचारची तुका गरज ना. ह्या पासत तूं देवांत आयलाय म्हूण आमी भावार्थ धरता. संवसाराचेर जैत जेजून तांकां परतीपाळ केलो. आतां तरी तुमी भावार्थ धरतात. असलो वेळ पावत आयलो, खरेपणी तो पावलो, की तुमी सगळे आपले वाटेन शिंपडतल्यात आनी म्हाका एकलो सांडतल्यात. खरेंच म्हळ्यार हांव एकलो ना, कित्याक म्हज्या सांगाता बाप आसा. म्हजे सवेन तुमकां शांती मेळचे खातीर हांव तुमचे कडेन ह्यो वस्तू उलयलां. संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलें.